फिफातले खेळगडे ऑलराऊंडर असतात. एथलेटिक्स म्हटल्यार सगळे स्पोर्ट्स आनी गेमींचो बॅकबोन. बरो एथलेट जातलो जाल्यार 3D मतींत दवरचे पडटले: डिसिप्लीन, डेडिकेशन आनी डायट. एथलेट आनी स्पोर्ट्स पर्सन मारियो मोरायशान कुंकळेच्या खेळगड्यांक खेळाचो मूळ मंत्र सांगलो. गोवा एथलेट असोसिएशनाच्या जोड पालवान कुंकळीच्या MB युनायटेड स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लबान कुंकळे दुसरी आंतरशालेय एथलेटिक्स चॅम्पियनशीप घडोवन हाडली. उक्तावण सुवाळ्याक एथलेट आनी स्पोर्ट्स पर्सन मारियो मोरायश हजर आसलो. ताणें गोंय आनी महाराष्ट्र एथलेटीक चॅम्पियनशीप जिखल्या. आयकात ताचे विचार. FIFA वर्ल्ड कप चलता थिंगा ते वर्ल्ड टॉप प्लेयर रनिंग कोताय, जंपिंग कोताय आनी थ्रोइंगूय कोताय. सो एथलेटिक्स म्हळ्यार बॅकबोन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स अँड गेम्स. हे मतीन दवरात, तुमकां टिचरान सांगिल्लें आसतलें. एथलेटिक्स म्हळ्यार बॅकबोन ऑफ ऑल गेम्स. आनी तूं एक बरो एथलीट जातो जाल्यार 3 अल्फाबेट डी 3 अल्फाबेटो तुम्ही मतीन दवरूंक जाय. फर्स्ट इज डिसिप्लीन, सेकंड इज डेडिकेशन एंड थर्ड इज डायट. हांव चड खुशाल जाता हे धाकले भुरग्यांक पळोवन हिंगा. आमच्या टायमार अशें करून चान्स मेळना आसलो हिंगा ग्रावंडार येवपाक. आनी हो ब्युटिफूल ग्रावंड ऑर्गनायझरांक लागून, तुमच्या टिचरांक लागून तुमकां हिंगा येवपाक चान्स पडला. आनी सगळीं जिखनाय. स्पोर्ट्स गेम्सान न्हू सगळीं जिखनाय. पार्टिसिपेशन इज मोर इम्पॉर्टंट. पार्ट घेवप म्हणटा तें इम्पॉर्टंट. दुसऱ्या तुमगेल्या फ्रेंडा बारा जावन कॉम्पिटिशन कोन्न तूं कोटा तूं खूंय आहा ती. With these few words, I hereby declare the second inter-school athletic meet organized by MB United Sports and Cultural Club open. All the best, children. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत.